सांत विल्लीब्रॉड बेनेडिक्टायन मटवाशी जावन आसलो. 658 नॉर्थुब्रियांत तो जल्मलो. यर्को लागीं रिपोन मठांत ताणें आपले सुरविले शिकप केलें. 20 वर्सांचे प्रायेर तो आयर्लंडाक गेलो आनी 12 वर्सां सा एल्बर्टा लागीं तो रावलो. हाणें ताका आनी हेर 11 जण सांगात्यांक प्रिन्सियाक मिसावांक धाडलें. 692 विल्लीब्रॉड रोमाक भेट दिवंक गेल्ले वेळा ताच्या विजनरी वावराक आपोस्तलीक परवणगी लाबली. दुसरे पावटी तो रोमाक गेल्ल्या वेळा 695 नोव्हेंबर 21 पापा सेर्जियूस पयल्यान ताका प्रिन्सियाचो आर्चबिशप जावन कॉन्सेक्रार केलो आनी ताका क्लेमेंट म्हणजे दयाळायेचो म्हणलें नांव दिलें. उत्रेटांत ताणें एक कॉव्हेंट उगडलें आनी थंयच्या शहरांत एक इर्गर्ज बांदली आनी ती आपले कॅथेड्राल केली. 739 नोव्हेंबर 7 सा विल्लीब्रॉड लुक्सेंबर्गाच्या एक्टर्नाखांत मरण पावलो. ताची कूड थंयच्या मठाचे इर्गर्जेंत निखेपिली. तवळ तावन ती इर्गर्ज यात्रेक पेटेचो जागो जाला.